सो श्रावण म्हयनो म्हणले काय ना ताचे आध्यात्मिक आणि धार्मिक महत्व कितें? श्रावणाचें सगळ्यांत चड म्हत्व म्हणशीत जाल्यार शिवपुराणान शिव महापुराणान ताचो उल्लेख चड येता. कित्याक शिवाक सगळ्यांत चड आवडटा म्हणचे जाल्यार श्रावण म्हयनो. आनी विष्णून आपल्याक मार्गशीर्ष म्हयनो आवडटा म्हटलो आनी भगवान शंकराक श्रावण म्हयनो चड आवडटा. आनी चडशे आमच्या कोकणान अशें म्हणीन हांव गोंयान चडशे आमचे भक्त आहात ते शिवभक्त आसात. म्हणजे आमचे देव सुद्दां म्हणचे जाल्यार रवळनाथ किंवा अशा पद्दतीचे जे शिवाचे स्वरूप असलेले मंगेश आहा नागेश आहा हे शिवाचे स्वरूप असलेलीच देव आमचे कुलदैवत म्हण ग्रामदैवत म्हण किंवा पूर्वी जे शेतकार शेत करताले तेन्ना सुद्दां सोरोप अग्नी ही जी तत्वां आसात नंदी हे सगळे शिवाक धरून आसात. कित्याक नंदी आमकां शेत ओंपपाक जाय आसतो. नागपंचमी श्रावणान येता. म्हणजे चडसो विशय शंकराचो महादेवाचो असल्या कारणान आमी श्रावणाक चड म्हत्व दिता.